बोरी वाठारांतल्या पोरण्या पोर्तुगीज काळांतले पुलाचे निमणे अवशेष शुक्रारा काडून उडयले। हे अवशेष पर्यटन खात्या कडेन दितले आनी गोंय मुक्ती संघर्षाची याद करून पर्यटकांक दाखयतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। उपरांत हे न्हंयेंतल्यान वचपी बार्ज येरादारीक धोको निर्माण जाल्ल्यान आदलो पूल पुराय मोडपाचो थारायल्लो, पूण ताचे कांय अवशेष अजूनय दर्यांत आशिल्ले ते पुराय काडल्यात अशें काब्राल हांणी ह्या वेळार सांगलें। खूब वर्सां जाली हे ओल्ड बोरी ब्रिज आनी एक वॉटर ब्रिज हे उदकान आशिल्ले आनी खंय तरी आमचे जे एसी आतां आमचे साधनाबाई जी आसा अलॉंग विथ कॉन्ट्रॅक्टर आमी एक निश्चय घेतलो की हे काडपाक जाय आनी आज हे स्ट्रक्चर काडून असो टेंडर केलो की ते आनी आमकां परतून आमी सेल करपाचें ना। म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टा भितर टेंडर काडून एलवाल मॉडेलान घातले की स्ट्रक्चर काडपाचे तेणी विकपाचें आनी आमकां कितलो खर्च दिवपाक जाय ते आमी दिता म्हूण तशें आमी टेंडर काडलेलो आनी आज आमी सक्सेसफुली हे दोनूय ब्रिज हे कितलीच वर्सां काडूं शकूना अंडर द गायडन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमी दोनूय ब्रिज अंडर द गायडन्स आनी सगळे एफर्ट्स ऑफ आतां एसी आमची साधनाबाई तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी तेंचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी तेंची एंटायर टीम हे आमी काडलेले आसा। आज हे प्रिलिमिनरी इन्स्पेक्शन दवरलेले कित्याक हांव पळयतालो तुमी पळयतले हांगा दोन स्ट्रक्चर हे सायडीन आनी ते सायडीन इट वॉज बिल्ड रिकन्स्ट्रक्टेड बाय रिचर्डसन आनी कोण तरी बॉम्बेचे पार्टी 1963 आफ्टर द पोर्चुगीज वेन दे वे लिव्हिंग बॉम्बार्डेड द ब्रिजीस आनी डिस्ट्रॉय करून गेले आनी तेन्ना भारत सरकारान 1963 हो टेम्पररी रिहेबिलिटेशन ब्रिज केल्ले नंतर म्हणून आमचे न्यू ब्रिज बांदले आनी आतां आनीक न्यू ब्रिज बांदता पूण हेका हो नॅविगेशन चॅनलान सदांच प्रॉब्लम आसतले। फिशरमॅन बाकीचे लोक जे न यूज करताले ते केन्ना भंयान वयल्यान पडटलो हो भंय आसतालो। हांव साधनाबाई आनी तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक आनी बाकीच्यांक थँक्यू म्हणटा आनी सोमाराक आमी अडेचांक हांगा सोनर टेस्ट दवरला।